Mhon'nneo Chapter 11 खोटे तागडेची सर्वेस्पराक वीट येता, पूण खरें वजन ताका खोशी करता. गोरविश्ट मनशा फाटल्यान निर्भाग आसा, पूण ल्हानविकां कडेन जानवाय मेळटा. प्रमाणीकपण मानसुगेच्या मनशाक वाट. अविस्वासाचें लोबाडपण ताका निसणटणाक पावयतलें. जट्टेच्या दिसा गिरेस्तकायेचो उपयोग जावचो ना, पूण प्रमाणीपण मन्नांतलें निवारता. बऱ्यांचें प्रमाणीकपण तांचो रस्तो नीट करता. नश्टे तांचे स्वताचे नश्टेपणांत पडटले. मानसुगेच्या मनशाचें प्रमाणीकपण तांची स्वतंत्राय. विस्वासघाती स्वताच्या आवड्यांनी कैदी जाता. नश्ट्यांचो विस्वास तांच्या मन्ना बरोबर सोमता. गिरेस्तकायेचेर विस्वास दवरतल्याक कांयच मेळचें ना. नितीक पाळो दिवपी संकश्टांतलो वाटावता, पूण नश्टो संकश्टांत पडटा. देवाक मांदी नासलेल्याचें तोंड शेजाऱ्याचें निसणटण, पूण जानवाये वरवीं प्रमाणीक सुरक्षीत उरतलो. प्रमाणिकाचें येस शाराक खोशी करता, पूण नश्ट्याच्या निसणटणाक लागून सगलो लोक खुशालकायेन उडयो मारता. प्रमाणिकाच्या आशिर्वादान शार वयर सरता, आनी नश्ट्याचें तोंड ताका जमनीर शेवटिता. आपल्या शेजाऱ्याक उणे नोदरेन पोlletoleak अक्कल उणें आसता. गिन्यान आसलोलो आपली जीब दामून धरता. खोब्रो कोरीत भोंवपी गुट फôddtta. विस्वासी मोनीस गूट सांबाळटा. फुडारी नासल्यार एक पोरजा निसणटणाक पावता. बरी बूद दिवपी आसल्यार पोरजा सुरक्षा आसता. परक्याक जामीन रावता तो आपणाकूच वायट करता. जामीन ताळता तो हुस्क्या-मेळको उरता. गुन्नेस्त असतरी मान मेळयता. कोश्टी वावर करतलो मनीस गिरेस्तकाय मेळयता. विस्वासी मोग करतल्याक मोगाचो इनाम आसता. धारून मनीस स्वताकूच लुस्कण करून घेता. नश्ट्याच्या वावराचें मोल निर्शेवणी. प्रमाणीकपण वमता तो खडेगांठ इनाम लुवता. प्रमाणीकपण स्थापन करता तो जिविताच्या रस्त्यार, आनी वायटा फाटल्यान धांवता तो मन्नाच्या रस्त्यार आसा. सर्वेस्पर तड्डुकी काळजाक विटेता. जांच्यो वाटो आरोप नासलेल्यो ते ताका मोगाचे. खऱ्यांनीच नश्ट्याक खास लागल्या शिवाय सुटचो ना, पूण प्रमाणीक मनशाक कांयच जावचें ना. एक समजिकाय नासलेली सुंदर अस्तरी म्हणजे दुकराच्या गोमट्यान भांगाराची मुदी. प्रमाणीक मनशाचो बोरमासो म्हणल्यार फक्त बरेपण. नश्ट्यांचे आशेचो परिणाम सर्वेस्पराचो क्रोध. एकलो उदारपणान दुडू वांडटा, ताची गिरेस्तकाय वाडटा. दुसरो इमटेपणां कोत्ता, तरी तो गरीबूच उरता. आशिर्वाद दिता तो सूख भोगतलो. दुसऱ्याक दादोशी करपी आपूण स्वता दादोशी जातलो. ओरू लिपून सांटो करता, ताचेर लोकांचो शिराप आसता. विंगता ताचेर परजेचो आशिर्वाद आसता. बऱ्या खातीर वावुरता ताका उपकार फावो जाता. वायट सोदता ताका फकत वायटूच मेळटा. गिरेस्तकायेचेर विस्वास दवरता तो खाला आपटतलो. प्रमाणीक एका रुखा भाशेन पाळयतलो. जो कोण एक घर बरे तरेन चलयना ताका वाऱ्या शिवाय कांयच मेळना, आनी पिसो शाण्याचो गुलाम. प्रमाणिकाचें फळ जिविताचो रूख. जाणार दुसऱ्यांचे ओमते जिखता. जर संवसारान प्रमाणीक मनशाक फावो तें मेळटा, तर नश्ट्याक आनी पातक्याक कित्याक खास्त मेळची ना.
देवाचें उतर हें.